नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आयच्या यात्रेन ओडिशाच्या लोकांनी पारंपारीक नृत्य सादर करून विमानतळार कार्यकर्त्यांनी उमेदीन तांकां येवकार दिलो. ओडिशा राज्यांतल्या भुवनेश्वर हांगच्या जनते वांगडा प्रधानमंत्री मोदी हांणी संवाद साधलो. ओडिशा राज्या खातीर विविध येवजण्यांचो प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं शुभारंभ जालो. भाजप सरकारान वेंचणुके पयलीं ओडिशा जनतेक जे आश्वासन दिल्ले ते आमी आयच्या दिसा पुराय केल्ले आसा. आदिवासी, दलित हेर सगळ्या जनतेक लाव जावपी येवजण्यो डबल इंजीन आशिल्ल्या भाजप सरकारान सुरू केल्ल्याचे प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ओडिशा विकास की नई उड़ान भरेगा. जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओडिशा राज्यांतल्या बायलां खातीर आयज महत्वपूर्ण सुभद्रा येवजण चालीक लायली. ह्या येवजणेचो लाव 21 ते 60 वर्सां पिरायेचे पात्र बायलेक हाचो लाव घेवपाक मेळटलो. ह्या येवजणेचो फायदो 1 कोटी परस चड बायलांक जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ओडिशा राज्यांतल्या भुवनेश्वर हांगा राष्ट्रीय महामार्ग उदरगत येवजणेच्या कार्यावळीन आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार तांणी सुभद्रा येवजण तशेंच 30 लाख लोकांक घरां बांदून दिवपाचें आश्वासन दिलां. ओडिशा राज्या खातीर 3800 कोटी रुपया खर्च जातलो. कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है. इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा. इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी. ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा. आज ही यहां देश भर के लगभग 30 लाख परिवारों का आया गया है. देशांत तिसरे फावटी भाजप सरकार सत्तेर आयला. तिसऱ्या काळाचे 100 दीस पुराय जाल्ल्या कारणान ह्या सरकाराच्या कार्यकाळान देशांत एक देश एक वेंचणूक जातली अशें देशाचे घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज दिल्लीत हांगा सांगलें. भाजप सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे 100 दीस जाल्ल्या कारणान तांणी एक देश एक वेंचणूक गरजेची आसा अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला देशाची उदरगत प्रगतीपथार आसा. सरकाराच्या 100 दिसाच्या कार्यकाळान 15 लाख कोटी रुपया येवजणेचो चालीक लायिल्ल्याचे केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. मेक इन इंडिया हाका लागून भारत देश हेर राष्ट्रांनी सगळ्यान वयल्या पांवड्यार उत्पादन केंद्र जाल्लो अशें शाह हांणी मुखार सांगलें. मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है. हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं. इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है. अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते इसी सरकार के कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लागू करें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्ली हांगच्या भारत मंडपमांत
8व्या भारत जल सप्ताहाचे उक्तावण केला. आझादी का अमृत महोत्सव वसमदेतना हे सरोवर चालीक लायल्यो आणि उदक स्त्रोताची उदरगत केली आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. भारताच्या प्राचीन 1000 वर्सां पयलींच्या धर्मग्रंथान उदकाचें संरक्षण करपाक जाय अशें सांगिल्लें आसा. हाका लागून देशांतल्या लोकांनी उदका स्त्रोताचें संरक्षण करपाची गरज आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. दिल्ली हांगा सुरू आशिल्ल्या 8वो भारत जल सप्ताह 4 दीस आसतलो. ह्या सप्ताहांत देश विदेशी सुमार 4000 प्रतिनिधींचो सहभाग आसतलो. जल संचय के बारे में तो मैं यहाँ तक कहना चाहूंगी कि पानी की एक एक बूंद मोती की तरह मूल्यवान होती है. उसे संचित करने का हर उपाय हमें करना है. हमारे यहाँ लोकप्रिय कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है. बूंद बूंद से सागर भरने के इस प्रयास में सभी देशवासियों की तथा जल प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों को भागीदारी करने का आवश्यक है. मैं आशा करती हूं कि इस आयोजन में होने वाले व्यापक विचार विमर्श के आधार पर सभी हितधारकों द्वारा साझेदारी और सहयोग के प्रभावी तरीके तय किए जाएंगे. मैं चाहूंगी कि सभी प्रतिभागी एवं समावेशी जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी राजस्थान वाठारांत स्वच्छता ही सेवा अभियानाचो शुभारंभ केलो. 2014 वर्सा सुरू जाल्ल्या ह्या अभियानाक 10 वर्सां पुराय जातात. ताका लागून पुराय देशभर स्वच्छता पंधरवडो कार्यावळ जातली. उपराष्ट्रपती धनखड हांणी देशाच्या उदरगतीची म्हायती दिवन खोस उक्तायली. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 94% गांवों को उनकी ग्राम सभाओं द्वारा ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है और सुखद विषय है. वी टेक प्राइड इन इट कि 50% ने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है. यू सेट अ टारगेट, यू अचीव द टारगेट सो सिग्निफिकेंटली. और हमारा राजस्थान तो बिल्कुल पीछे नहीं है. 97.7% गांव ओडीएफ प्लस हैं एंड 65% ऑफ देम आर ओडीएस प्लस मॉडल हैं. एंड राजस्थान की क्यों झुंझुनू जिले की बात कीजिए. लेट अस लुक एट द ग्राउंड अंडर आवर फीट वेयर वी आर टुडे. झुंझुनू में 99% गांव ओडीएफ प्लस हैं. 99% ऑफ दैट मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है 60% ऑफ देम आर ओडीएफ प्लस मॉडल. और ये सब संभव हुआ है जन भागीदारी से. गोंयांत नैसर्गिक वारशाचो खूब व्हडलो इतिहास आसा. गोंयांत उपयोगी नैसर्गिक संपत्ती लाबिल्ल्या कारणान ह्या नैसर्गिक वारशाचें संरक्षण आनी जतन करपाची काळाची गरज आसा अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी राजभवनांतल्या कार्यावळींत सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 74व्या वाडदिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत राज्यपाल पिल्ले हांणी वृक्ष संवर्धनाचें म्हत्व सांगलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, केरळच्या कोट्टाकल आयुर्वेद शाळेचे विश्वस्त डॉक्टर PM वेरियर, तामिळनाडू कोइंबतूर हांगच्या आर्यवेद फार्मसीचे व्यवस्थापकीय संचालक देविदास वारेर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत राज्यपाला वांगडा हेर मानेस्तांनी राजभवनांतल्या गोशाळेच्या गायींची तशेंच वृक्षांची पुजा केली. तशेंच राज्यांतल्या इगर्जे विशीं खोस उक्तायली. वृक्ष उपचार आनी पुनर्जीवनाची पारंपारीक पद्दत अजून मेरेन कांय जाणांक खबर नाशिल्ल्यान ही वखदी झाडां तशेंच हेर झाडांय वाटावपाची गरज आसा. राजभवनांत अनोखी वृक्ष चिकित्सेचो वापर करून हांगा पारंपारीक उपचार पद्दती करप शक्य आसा अशेंय राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें. For our Prime Minister, first time in the history, a Christian church prayed before the Jesus or Almighty, and temple also first program was there, and another prayer meeting and a special puja to animals also was there. All my friends also attended that. So this is a greatest achievement of our Raj Bhavan. So I am extending thanks to you, and we will make one days in future also. And our Honorable Prime Minister referred with respect to Charaga Shishruta that
इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.